जेजू, महिमा तुका जेजू, गुलाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, नामान तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचे उतार आमकां फावूस जाला. लुकाचो वांजेल 20 अध्याय वाक्य 20 to 28 म्हणसर. Luke chapter 21 verses 20 to 28. जेरुसलेमाक सैन्याने वेडो घाल्लो तुमी देखताना तसो विबाट लागीं पावला म्हणून जाणा जाया. ते दळा जुदेंत आसात ते दोंगराक फोडून धांव, शारा भितर आसात ते भायर धांवो आनी नाडांत आसात ते शारा भितर रिगनात जावं. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलेलें घडोवन येवच्या खातीर फारीकपण घेवचे दीस ते. हा बिरमो त्या दिसांनी गर्भिण्यांची आनी पाणो दितल्यांची. गांवाचेर भिरांकूळ कश्ट येतले आनी देवाचो क्रोध ते परजेचेर देंवतलो. थोडे तलवारींक बली जातले आनी थोडे परकी देशा मदें गुलाम जावन शिंपडतले आनी हेर जातीच्यांक म्हूण निर्मुल्लो काळ काबार जायसस जेरुसलेम शहर अन्य जातींच्या आपल्या पांयां तळा मस्तितले. सुर्याचेर चंद्राचेर आनी नखेत्राचेर कुण्या दिश्टीक पडटल्यो. बोईंचेर दर्याची आनी उसांबळ लाराची गाज आयकूंक लोक भियान कंगाल जातलो. अंतराळाच्यो शक्त्योस्त लुकतल्यो जाल्ल्यान संवसाराक कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले. तो मनशापूत वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयिल्लो दिश्टीक पडटलो. ह्यो सर्व संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैर्यान उबे रावा आनी तुमचे तकले उबारून धरा, कित्याक तुमची सोडवून लागीं पावल्या म्हणून तुमी जाणा जाया. आज देवाचे उतारच आमकां फावूस जाला. प्रत्येक जावन थोड्यांक कोण पळय मरणाक भियेतात ते हे उतार आयकून भियेतात. आज खंडीत जावन थोड्यांक मरचें म्हळ्यार नाका, कित्याक देवा सांगता नातल्यांक मात्र अलें बें दिसचें. जेजू सांगता आसलेल्यांक हाची भिरांत आसना. हें पुराक घडोवंक येतना खंडीत जावन पळया देवाचें उतर आमकां सांगता. इजिप्ताच्या गुलामगिरींत लोक आसतना इस्रायल परसा मयस देवाक एक लिडर जावन विसरून काडता. आनी मयसेन पळयलेतली अजापां, मयसेन पळयलेली देवाची पदवी ह्या बायबलांत कोणेंत पळोवना दुसऱ्यांनी. तितलें तो पळयता. जळचें बोलें पळयता पूण बोलें जळोवन वचना. सरस्पर देव ताचे कडेन उलयता. 40 दीस 40 राती ताचे सांगत आसता. ताचे मुखामळीर तें परजळीत जाता. लोकांनी ताचे मुखामळ पळोवंक जायना. ती 10 खरगां परव्याच्या मुखार करता आसतना आनी दर्यो 2 वांटे करून लोकांक सुखे धरणीतावन भायर वता आसतना हे सगळे मोयजेच्या लिडरशिपा वयर लोक ताणयतना कडपतना उदक, लोक भिकेतना मान्ना म्हणलें सर्गींचें खाण, लोक मांसाक मांस खावंक पळयत आसतना लवे म्हणलें खाण, हे सगळें मयजेन पळयलां. केदो व्हरतो ताका केदे व्हरतो एक भाग मयजेचे हे सगळें पळयलां. जाल्यारय तितलें पळोवनी 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 निमाणे घडये तो विचारता, बाबा तुका म्हाका पळोवंक जाय, तुजें मुखामळ म्हाका पळोवंक जाय म्हूण देवा कडेन विचारता तो. ताका कितली ताण आसतली. तो कितलो खालतो म्हूण सांगता पवित्र सर्वेस्पर देवूत ताचे विशयान सांगता तो खालतो. हें पुरा पळयलें. जर ह्यो पुरा संगती आतां घडच्यो जर म्हाका आनी तुका पळोवंक मेळ्ळ्यार आमी कितले भागिने गे. ह्यो हाचे विशयान कांय आमी भियोवची गरज ना. हें पुरा घडतलेंच. हें कोणाच्यान चुकोवंक जायना. पूण निमाणें उतार बारीक गरजेचें. निमाणें जेजू सांगता पळया, धैर्यान उबे रावा, धैर्यान उबे रावा, भियेनाकात ह्या संगतींक पुरा. कोलेक एनकरेज दिता न्ही जेजू, कोलेक उतर दिता. तुका एनकरेज करून तुका उबें रावचें बरी तें उतर. उबें रावा, धैर्यान उबें रावा म्हणटा. आनी तुमचे तकले उबारून धरा, भाग्य नाकात, तकले उबारून धरा. कित्याक सर्वेस्पर देव आपल्या पुताक परत ह्या संवसाराक धाडटलो आनी तो कुपांचेर देंवन येतलो. हें पुरा पळोवंक मेळटलें. कितलें भागी मगच्या भाव आनी भयणी देखून आमी लुकाचो वांजेली थंय हें आज आमी वाचलें आनी ह्यो विशय आज आमकां कळलेल्यो. पूण ह्या विशयांत आमी पळयता तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 4 अध्याय 7 to 8 वाक्यां
सांपावल्या विशयन किंता हांव आतां म्हाका भली कसो भेटोंक येता ताका कळीत आसा निमाणे घडयो कश्यो जातल्यो ताका कशें धरतले कशें ताका जिशी मारतले ताका पुरो संगती कशें जिजूक ताचें मिसांव कळीत आसलें कशें ताका कश्ट सोंसोगाले ताका कळीत आसलें कशें तो प्रत्येक जावन राती मागोंक वता आसतना मळ्यान मागतना रगत घामयता ते कश्ट चिंतून पावलाकी सगळें रिवील जाल्लें पयलेंत पुरो सांगिल्लें तो म्हणटा म्हाका हांव भाली कशें आतां हांव भेटोंक येता हांव त्या अस्तितेर हांव पावलां पूण म्हजें झूज हांव बरें करून झुजलां आज म्हाका हें गरजेचें म्हजें झूज हांवें बरें तर झुजलां गे त्यो घडीत घडटा तेन्ना चिंतून आमी बसता गे हें म्हजें झूज ह्या संवसारान बरें करून हांव झुजलां म्हाका दिल्लें मिसांव हांवें बऱ्या तरेन केलां गे फातीन केलां गे विश्वासान केलां गे जेजूचेर भावार्थ आसा गे म्हाका कश्ट अनवर येतना हांव कितें तिशीन जावं गे भावार्थ दंडळटा गे म्हजो आज कसो आसा हांव कशी म्हजी परिस्थिती कशी अरे एकले आमची परिस्थिती पळया आज हें पुरो घडोवंक आसा तें घडतलेंत पूण सांबावल्या विशयन क्लियर सांगता पळया हांवें म्हजें शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां म्हजो भावार्थ हांव सांबाळ्ळा म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा कश्टां दगदांनी तसो भावार्थ ताणें सांबाळ्ळा आज म्हाका कश्ट येताना अनवर येताना पिडा येताना खंय धांवता गे म्हजो भावार्थ हांव दंडळटा गे म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा गे हे विशयन आमी चिंता करीचे नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार केल्लो आसा म्हणटा सांबाळ तो नितीवंतपणाचो मुकुटी तो पळयता सर्गींच्या राजान ताका कितें पुरा तयार आसा तो ह्या संवसारान जियेताना सगळें पळयता आनी तो अशें बरयता तेच्या पत्रान पळया तयार पळया नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा आनी हो मुकुट नितीचो मुन्सिबीदार नितीचो मुन्सिबीदार म्हणटा तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका तो दितलो म्हाका मात्र न्हय तो मात्र क्लियर सांगता पळया म्हाका मात्र न्हय ताच्या येण्याक अत्रेगोन आसलेल्या समेस्तांगी तो दितलो ताच्या येण्याक अत्रेगोन आसलेल्या ताच्या येण्याक आमी अत्रेगोन रावचे सेकेंड कमींग क्रायस्ट आमी ताच्या येण्याक अत्रेगान रावता तर म्हाका पावलूक कितें देवान उगडापें केल्लें तें आज म्हाकाय तो तयार करून दवरला देवान तत्तू जैतसो मुकुट तत्तू नितीवंतपणाचो मुकुट देवान म्हाका आनी तुकाय तयार करून दवरला तो आमी जोडच्या खातीर ह्या संवसारांत आमचो वावर निरंतरी आसा निरंतरी हांवें वावर करूंक जाय निरंतरी हांवें देवा सांगत आसूंक जाय निरंतरी हांवें मागण्यांत आसूंक जाय संवसाराच्या कुशलकायेक आमी लोबदोवन वायटाक पडोवन आनी कितें घम्मता मारच्यान पडोवन आज आमी खंयच्या परिस्थितीर आसा म्हणून पळया आमी आज संवसारांत आमी आसांव गी ह्या देवा सांगत आसांव गी जर संवसारांत आमी जियेता गम्मता मारून आनी कितें मजा मारन आसांव जाल्यार हो जैतसो मुकुट म्हाका आनी तुका सुकोवंक पुरो पूण तो जैतसो मुकुट नितीवंतपणाचो मुकुट हांवें आनी तुवें जोडूंक जाय देखून तो ताच्या येण्याक अत्रेगोन रावतल्या समेस्तांक तो मुकुट तयार करून दवरलेलो आसा तो तुका आनी म्हाका मेळटलो खंडीत जावन देखून सदांच आमी संतोश पावया फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रांत सांगता 4 अध्याय 4 वाक्यांत सोमयात सदांच तुमी संतोश पावा हे पुरा टेन्शन करून बसनाकात सदांच तुमी संतोष पाया परत्यान हांव तुमकां सांगता संतोष पावा सदांच तुमी संतोष पावा देखून कश्टां दगदांत आमी खंडीत जावन संतोष पावचे कित्याक देवान म्हाका आनी तुका त्या जैतसो मुकुट तयार करून दवरला आनी तो नितीवंतपणाचो मुकुट तयार करून दवरला तो जोडूंक आमी प्रयत्न करया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां दाळीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मेरे कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगाता स्त्री आमतेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगशेंजीचो भगवंती मरिया देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंती आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सो आदीन सदां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता समेस्तांक